बागा दर्यावेळेर सध्या पांय घालप म्हणल्यार लोकांक भंय। एक तर सोऱ्याच्या बाटल्यांच्यो कवच्यो ना जाल्यार ब्लू बॉटल जेली फिश वा पोशकोटे चावपाचो भंय। थंयचे लोक नुस्तेकार सध्या विटल्यात, ते भायर ट्युरिस्ट येवन दर्यावेळेर घाण करून चल्ले। ते धाकटे एक हे येता पोस्कोटे म्हणून ब्लू कलराचे, ते लागो जाल्यार आनीक चड त्रास जाता। तेका ट्रीटमेंट सारको उदीक गरम करून घालपाचें इल्लें तेका, आनी कानोबा कितें घासून तें कितें करून। पयलीं येतालें अशें पयलीं जायते वर्सां येता तें, आद दिसांनी येता तें तुमचो तितलें म्हण तें इफेक्ट जायनासलो। आतां चड हे येता न्हू गोरेबाद हांगा वयता तितून तेका इफेक्ट जाता। वयतना जायते आमचे नेपाली भाव हांगासर न्हू जायते, आनी आमचे वॉकिंग येता ते गोंयकारूय सगळे म्हाका एक एक पोती एवरी डे काडटा, एक एकलो एक एक पोती। आनी हांव सकाळीं येता वॉकिंगाक गेलो तेन्ना पळयतालो म्हाका इतली तरी आहा कवच्यो जायते पाट व्हडले MLAक सांगले, एका सांगले तेका सांगले, कोणूच एक्शन घेयना। पुलिशेक सांगले कितें कर, कोण घेयना ते एक्शन। तेन्ना पुलिसांक कितले पाट आमी सांगले अरे मातशें तेंकां कितें कोरा म्हणून ते त्या पाटीच्या पुलिसांक लागता म्हणटा। अंजुना पुलीस स्टेशनाक लागता म्हणटा, तेंकां येवन दाखयल्यार ती पळय म्हणून जाल्यार ते फांतरांनी पळय तिकडे तिकडे फुडें फुडें आमच्या दोगां थंय पळय म्हाज्या हेका पळय हे पळय कोवच्यांनी काट पडल्या पळय पळय तें तेका भावाची आमच्या 2 बोटां कातुरलेली। त्याचं ग्रीन ब्लू कलर त्याचो ते ब्लू कलराक लांब शेपडी आसता। शेपडी आसल्या पण ते आमकां माश कोवना केन्ना लागता पळय तें कोवना। मागीर ते एकदां मातशें लागलें काय ना खरजूंक लागता पळय ती वरांची वरां खरजता। मागीर आमी तें घरा वचोन गरम उदीक घालून तेका कितें लावन साबू लावन कितें लावन आमी आमची बंदोबस्त करता, पूण लोकांक खबर ना ती। आनी दुसरे वाटेन एक कवचे लोकां पियेतात फोडून उडयतात हे आमचे बिचार सगळे कवचे पागूंक बाजून सारकें मेवना। पागतले म्हणल्यार पांव घालतले म्हणल्यार आमकां त्रास जाता। सकाळीं झगती वारी येवन ती सगळी कवची तुमी पळोवपाची येवन नदत तरी मारून पळयात। बरें सूर मारतात हांगा आतां वोंकल्यात हे पळय दाखय तेंका वोंकल्या ते हे दाखय ते पळय सूर मारल्यात म्हणल्यार वोंकल्यात थंयसर। दर्यावेळ ट्युरिस्टूय जीव सांबाळून भोंवतात, कोणाक कवच्यो लागतात, कोणाक जेली फिश फुटता। या काचाचे आहेत याच्यावर बंधन आलं पाहिजे, लोकांनी बीचवर दारू नाही प्यायला पाहिजे असं एकंदरीत आहे ना। एखाद्याला काच लागली तर त्याला काय दुखापत झाली तर त्याला दवाखाना म्हणजे असं प्रॉब्लेम होणार ना माल आमच्या माणसाला। म्हणजे थोडीशी गांधी अशा प्रकारे तुम्हाला लागलेली नाही जोडीदाराला आपल्याला जोडीला लागली। मग काय झालं त्याला? काय नाही त्याला आगा गो तुम्ही बरफ चोळला ते किती अर्ध्या तासाने आगा खास थांबली त्याची। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टी। गोवा मायल्स टॅक्सी ॲप सरकारान लॉन्च केलें। ह्या ॲपाक लागून टॅक्सी बिझनेस 2-4 पट वाडूंक शकतलो म्हणून मुख्यमंत्री उलयला। सर्वीस प्रवाशांकय बऱ्याक पडटली। लॉन्चिंगाक प्रेझेंटेशन जालें। सर्वीस कॅशलेस आनी डिजिटल पेमेंटाचेर। ही कोणाक चॅलेंज न्ही। ह्या सर्विसी खाला आयल्यार टॅक्सीवाल्यांक मोठ्या प्रमाणात बिझनेस मेळटलो म्हणून पर्यटन मंत्री उलयला। आनी टॅक्सीवाल्यांचें एक नांव बरें जावपाक जाय अख्ख्या देशान आनी देशा भायर, म्हणून ही गोवा मायल्स ही सर्वीस आज पासून आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट थ्रू आज चालू करता। आमी इतलेंच मागतात की ह्यो टॅक्सी भितरल्यान सगळ्यांक सेक्युरिटी मेळटली, तशेंच तेंची जी सर्वीस आसा ती प्रमाणीकपणान वयतली। रेट तांकां बच्चे पयलीं कळटलो, फोन केल्या उपरांत ती टॅक्सी तेंच्या दारा पर्यंत पावतली आनी तांकां आस्त थंय सोडटले आनी वेवस्थीत कायद्यानुसार तेंचे कडेन पयशे घेतले। आमी कोणाक चॅलेंज करपाक ह्यो टॅक्सी घालनात, सगळ्यांनी हेजे अंडर येवचे आनी सगळ्यांनी बरो बिझनस आपलो करचो। आमकां जाय टॅक्सीवाल्यांचें नांव गोंयान हिंदुस्तानान भायर सुद्दां बरें म्हणून मेळलेलें। आयज बरेच पोटेन्शियल पिड्ड्यार जाता। फॉर एग्जाम्पल कोणाक जर तूं सेक्रेटरिएटान येवपाचो आहा जाल्यार ताका टॅक्सी मेळना आयज। तो दर्या खंय तरी ताज विमानतळार रावला आनी ताका हांगा येवन कोणाक तरी मिनिस्टराक किंवा सेक्रेटरीक मेळपाचें आहा, ताका आयज ती ताज विमानतळाची टॅक्सी मेळटली। पण समजा ताका आनीक खंयच्यान येवपाचो आहा जाल्यार ताका टॅक्सी उपलब्ध जायना। पणजेच्यान येवपाचो आहा किंवा म्हापशाच्यान येवपाचो आहा, टॅक्सी उपलब्ध करतलो जाल्यार प्रासार वचचें पडटा किंवा ज्या टॅक्सी आसता थंय वचचें पडटा। आतां खंयच्यानूय मदल्यांच्यान सुद्दां टॅक्सी आपोवन हाडपाक येतली। सो द पोटेन्शियल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ टॅक्सी
will increase 2-3 times. In many cases, स्वताची टॅक्सी सुद्दां लोक काडचे ना, ही टॅक्सी वापरतले कारण अवेलेबिलिटी आसा म्हणना फुडें एकदां गॅरंटी आली की लोक वापरपाक सुरवात करता. त्यामुळे पोटेन्शियल फॉर द बिझनेस वील मल्टिप्लाय 2-3 times and therefore the income for the taxi owners will also multiply by 2-3 times. Launch आसा म्हाका दिसता 2.5 दिसांनी more than 6,000 people have downloaded the app. म्हणजे सी द गोंयच्या लोकांचे आनी कोण ट्युरिस्टाचे पळय 6,000 लोकांनी ॲप डावनलोड केला 2.5 दिसांनी. म्हणजे दीस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ गोंयकार आमचे. दक्षिण गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक सरकारान सुरू केल्ली ही ॲप सर्व्हिस मानवल्ली ना. सरकाराचे रेट खंय परवडपाचे ना. गांवांनी धड नेटवर्क ना, पॅसेंजरूय मेळचे ना. आम्ही जे म्हणटा तुमी ॲप आमकां विरोध ना. तुमी ॲप चालू करता फूल एका गोंयांत चालू करा काय ना. पूण तुका स्टेशन ॲपाचेर बसोवपाचो पेडण्या घाला मोल्या घाला खंय घाला आमकां काय विरोध ना. पूण तुमकां ॲपाचो कावंटर एअरपोर्टाची गरजूच कितें. आयज आमकां सांगता थिंगा एअरपोर्टाचेर कस्टमर येतलो ताका आमी दाखयतले ॲप कसो डावनलोड करप कसो टॅक्सी बूक करप ते मॅन पॉवर यूज करतले की. अरे म्हाका एक सांगूंक सोदता एअरपोर्टाचे मनीस येता ते बालवाडीचे भुरगे न्हू ते शिकलेले लोक येता बरे बरे लोक. ज्या एका मनशाक समज ॲप लोड करपाक जाय तुमी ते एडवर्टायजमेंट दिया थिंगा तो जाय तर आपले ॲप लोड करता गाडी बूक करतलो आमकां काय प्रॉब्लेम ना. तो ॲप बेस्ड टॅक्सीक आमचो न्हू संपूर्ण गोंयच्या टॅक्सीकारांचो विरोध आसा. तो ॲप हांगाचे लोक जो जॉईन जाला हांगा टॅक्सीक ॲप टॅक्सीक फकत 200 लोक जॉईन जाले ते पसून हांगाचे लोकल म्हणजे तांकां ते खरेंच जे लोक टॅक्सी डिपेंड ना तेजे पात्रां गव्हर्नमेंट सर्वंट आहा ते घोडो जो टॅक्सी आसा आमी पोटा खातीर काम करतात फकत तांकां कावंटर दिता म्हणून जालें म्हणून ते ॲपाक टॅक्सी जॉईन जाला. फाल्यां हांगा जो कावंटर तुमी काडात एक मनीस ॲपाक जॉईन जावता 40 म्हणून सांगता फाल्यां हांव एका टुरिझम डिपार्टमेंटाक सांगता फाल्यां ताका कावंटर बंद करपा जाय. एक मनीस ॲपाक जॉईन जाला म्हाका सांग. पयलें आमकां एक प्रेजेंटेशन करपा जालें सांगपाक बाबा हो ॲप कितको चलतलो कोणाक बेनिफीट आहा सो आमकां कितको सांगपा जाता. सो आज रायट ना आमच्या म्हणपाक आमी ओपोज करता कित्याक आमकां कांय खबर ना हें ॲप म्हणल्यार कितें. आमचे ॲप्स आता सध्या आमच्या गरज ना कित्याक आमची मेट्रो सिटी ना मेट्रोपॉलिटन सिटी ना. पूण आमच्या गोंया भितर डिस्टन्स कितले आहा चड हांव सांगना नॉर्था सायडीन डिफरंट पूण सावथा हांगच्यान आमचे वाळपय गेले ना तर पालोलीम गेले थंयचे बॅक येवपाक मेळटा आमकां मेळपा ना. मागीर आमचे सांगे गेले सांगे नेट ना मागीर तो कितें म्हणटा खबर आहा सांगे गेल्यार तूं परतो हांगा सावंड्या यो सावंड्याचेर तूं राव जाय जाल्यार हांव तुका फोन करतलो नाजाल्यार परतो यो म्हणजे कोणा लॉस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पर्वरे सचिवालय आणि मंत्रालय आता वायफाय. मुख्यमंत्री पर्रीकारान वायफाय लॉन्च केली. बरोबर IT मंत्री रोहन खंवटे आशिल्लो. संघवीची ही सेवा वोडाफोन दितलो. तांकां वर्साक 100 MBPS खातीर सरकार 5 लाख फारीक करतलो. दुरुपयोग जावचो न्ही म्हणून खासा वेवस्था केल्या. हळूहळू 40 मतदारसंघ वायफाय करपाचो सरकाराचो प्लान. No, this is important. So we have been looking out for our own Wi-Fi connectivity, which is secured and fast. So that we have achieved now. This will help in speeding up the administration. Digital India concept is basically initiated through this from our side. रेव्हेन्यू मंत्री वायफायचेर उलयलो. फुडें 40 मतदारसंघ वायफाय करपाचो सरकाराचो प्लान. With that, we have started in the last 15 months putting our policies right. IT policies come on track. Startup policies come on track and getting implemented. Ata taka support systems jay patta which need to be given in terms of infrastructure connectivity. Connectivity che we are already having the last mile connectivity which we are looking how to enhance that particular product. As far as connectivity is concerned, which we are also thinking about going to every household. Wi-Fi plays a very dominant role. Basically, we are talking about starting from the secretariat and the ministerial block. There are 3 categories of users that we have done. One is the VVIP, that includes all the ministers and their staff. One is the office users, which are a part of the office of the secretariat. And third is the guest. Now, when we are talking about this type of a network and the controller being here, then we need to have the systems placed. So the priority is schools, priority is colleges, priority is institutions, priority is constituency-wise, public-oriented spaces which will be made into Wi-Fi throughout the 40 constituencies. This will be done in phases. So, ek quarter we are connecting to every household.
प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.